प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज सोनवार. आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाचो 16वो विसवोर वोड 9 ते 15 पर्यंत. लूक chapter 16 verses 9 to 15. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. तर हांव तुमकां सांगता, ग्रेस्त संवसारी पूण तुमकां इश्टिणी जोडून घेवंक तिचो उपेग करात. अशें ती उमथून वयतली तेन्ना ती तुमकां सासणाच्या बिराडांनी स्वागत करून घेतली. जी एकदम उण्या मोलाच्या वस्तूंनी खात्रेची ती उंच मोलाच्या वस्तूंनी खात्रेची, आनी जी एकदम उण्या मोलाच्या वस्तूंनी खोटी उंच मोलाच्या वस्तूंनी खोटी. म्हणटच जर हे संवसारी ग्रेस्कायेचो फावो तो उपयोग करूंक तुमकां पातयेवंक नजो जालें, तर खऱ्योसोल ग्रेस्काय तुमच्या हातान घालूंक कोण तुमकां पातयेतलो? देवान तुमकां दिल्ल्या तुमच्या नोयत्या वस्तूंनी तुमी जर विस्वाशी रावनात, तर तुमच्योच जावच्यो आसात त्यो वस्तू देव कसो दितलो तुमकां? खंयच्याच चाकरान दोगा दोनयाच्यो बराबर चाकऱ्यो करूंक नजो, कित्याक तो एकल्याक जोळटलो आनी दुसऱ्याचो मोग करतलो, वो एकल्याक चिकटून रावतलो आनी दुसऱ्याची बेपरवा करतलो. तुमच्यान देवाची आनी बरोबर ग्रेस्कायाची गुलाम जावं नजो. जेजूच्यो कांय सांगण्यो. हे सगळें आयकून दोन ग्रेस्कायेक लोबतलेले फारिदेव ताच्यो मस्कोऱ्यो करूंक लागले आनी ताणें तांकां सांगलें, मनशाचे नदरेक आपूण प्रमाणीक म्हूण दाखोवंक सोदता ते तुमीच ते, पूण देव तुमची काळजां बरो वळखता. तर मनशां उंच मोलाचें मोन लेखतात ते देवा मुखार कंटाळो. प्रितीच्या बाबणीनो, आयचें शिवर्तमान जें आमी आतांच वाचलां, तातूंत आमी पळयता की जेजू आमकां शिकयता की जें आमी कोत्ता आमी आमच्या काळजांतल्यान करूंक जाय. भायल्यान दोबाजो केलो, भायल्यान आमी दाखयली की आमी भावार्थी म्हणून, आमी पवित्र म्हणून, आमी भाग्योन म्हणून, तें देवाक मानना. आनी आयचें शिवर्तमान जें जेजू आयज आमकां शिकयता की जें आमी कालच्या शिवर्तमानान आमी शिकल्या, तो आयज फुडें सांगता. तो कितें म्हणटा? हांव तुमकां सांगता म्हणटा, गिरेस्त संवसारी पूण तुमकां इश्टिणी जोडूंक घेवंक तिचो उपयोग करात. अशें ती अंतरून वेतली तेन्ना ती तुमकां सासणाच्या बिराडांनी स्वागत करून घेतली. म्हणटच भावणीनो, आमकां जेजू कितें सांगूंक सोदता? जो कोण ह्या संवसारान जियेता ताका दुडवांची गरज आसता. कित्याक दुडवांची गरज आमकां कितें विकतें घेवन, आमकां जेवण हाडूंक, आमकां पिवण हाडूंक, आमकां कपडे घालूंक ताका दुडू लागतात. पूण जो कोण देवाच्या राजान आसा ताका भावार्था वरवीं सगळें जें जेजून घडलां तें फावो जाता. म्हणटच ताका दुडवांची गरज ना, वय, पूण देव मनशाच्या मनान घालता आनी तांकां मनशा वरवीं देव तें दुडू जें ताका जाय मोडपाक तें दिता. म्हणटच भाव भयणीनो, समजा कोण एक आपल्या कामाचेर आसा, ताका एक पगार मेळटा, पूण जेन्ना तो एक बरो मुग्धम जाता, म्हणजे कितें, जें देवान ताका दिलां तें बरे भशेन तो जोडटा, बरे भशेन तो ते पयशे जे दुडू मोडूंक जाय ते मोडटा आनी देवाचें राज फुडें सरपाक जें कोत्ता देव तें पळयता आनी आतां जें ताणें ओंपलां ताजें पीक ताका मेळटा. म्हणटच भाव भयणीनो, देवाच्या राजान आमकां कितेंय जाय जाल्यार, समजा कोण काम करता जाल्यार आतां ताजो पात्र हांव त्या कामाच्या जाग्यार ताका ताजो पगार वाडयता. आतां कशे भाशेन जाता तें आमी नको, पूण एक तर आमी जाणो की जेन्ना आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता, जें देवान आमकां उतरान सांगलां आमी दिवंक जाय, आमी मोगान दिवंक जाय, तेन्ना भाव भयणीनो, तें जें मोगान दिता आमी
आणि तांकां लोकांक ज्या लोकांक आमी ते मोगान दिता तांकां वर्तमान शिकयता, तांकां देवाचें उतर दिता, तांकां देवाच्या उतराची सोजमणी दिता, तांकां आतां जेजूची ओळख दिता. आतां भाव भयणीनो, तो लोक तुका आनी म्हाका जो तांकां दुडू दिता, आमकां पडची ना, आमकां पडोवंक रावची ना. ती आतां तांची जोत्राय जेजूचेर धरतली आनी जेजू आतां मनशांक वापरतलो तांकां ते दुडू दिवपाक, तांच्यो गरजो पावोवपाक. तर भाव भयणीनो, जेन्ना आमी ह्या संवसारान आसा आनी आमचे कडेन कितें आहा, आमचो वेळ आहा, आमकां कितें देवान दिलां तें टॅलंट दिल्यात, वो आमकां दुडू दिल्यात, वो आमकां आमच्या बाट बेसान दिल्यात, जें आमचे कडेन दिलां तें देवाचें. हें जेन्ना आमी मानता की हें देवाचें म्हणून, आतां मुग्धबा भशेन आमी ते पयशे मोडूंक जाय, वो तो वेळ आमी सारूंक जाय. कशो? आमचे वयर न्हय, आमच्या बरेपणा वयर न्हय, पूण देवाच्या राज्यान, देवाचें राज फुडें सरपाक. सो जेन्ना आमी देवाच्या राज्यान काम करता, देवाच्या राज्या प्रमाणे आमी चलता, आतां देव पळयता की ह्या ल्हान वस्तूंनी आमी विस्वासी आहा. आतां आमकां तो आजून फुडें शिकयता. भावार्थ, काकूत, मोग, तारण, ताचे भशेन आमकां कशे भशेन आमी हे सासणीक जिवीत जिवंक जाय, हे सगल्यो वस्तू ज्यो देवाच्या राज्यान आसा, देवाक आमकां शिकोवंक जाय जाल्यार आमी ह्या ल्हान वस्तूंनी, दुडवांनी, जे देवाच्या राज्यान एकदम ल्हान वस्त, दुडू एकदम ल्हान वस्त, ह्या वस्तूंनी आमी विस्वासी रावत जाल्यार तेन्नाच की देवान आमच्या ह्यो व्हड वस्तू ज्या आपल्या राज्यान आसात त्यो आमकां फावो करूंक जाता. म्हणटच आमी ह्या ल्हान वस्तूंनी आमी खरेपणी विस्वासी ना जाल्यार, आमी जे आमचे कडेन देवान दिलां तें आमी बरे भाशेन आमी तें वापरूं ना जाल्यार, आमी जे आमकां मेळ्ळां तें आमी मोडिना देवाचें राज फुडें सरपाक. तर भाव भयणीनो, आमकां देव कशे भाशेन ह्यो व्हड वस्तू आपल्या राज्यांतल्यो दितलो. देखून आयज जेजू आमकां शिकयता की ताज्या राज्यान जी ल्हान वस्त आसा ती जावन आसा दुडू, पूण भावार्थ, मोग, काकूत, कुरपा, तारण, आत्मीक जिवीत, हें सगळें देवाच्या राज्यांतलें. आनी हें आमकां फावो जावंक जाल्यार, त्या ल्हान वस्तून आमी विस्वासी रावत जाल्यार देव आमकां त्यो व्हड वस्तू दिता. आनी आतां आमच्यान देवाचें राज फुडें सरोंक वावूर काम करूंक जाता, वावरूंक जाता, आनी हें राज फुडें सरपाक आमच्यान दुसऱ्यांक ह्या देवाच्या राज्यान आमंत्रण दिवंक जाता. तर भाव भयणीनो, आयज खेरीत भाशेन आमी ह्या उतरान रिगून रावया, हें उतर आमच्या काळजान रिगून दवरुया, आनी ह्या उतरा प्रमाणे चलोन देवाचें राज, देवाचो आमचो संबंद देवाशी घट करून आमी दुसऱ्यांक ही बरी खबर दिवपाक आयजतान आमी सुरवात करुया. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता, आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातना तुमकां सगल्यांक आमच्या सुरवंडरा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बाबाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयता.